मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान देशांतले 10 शहरांक जोडपी फ्लायटां कांय दिसां खातीर बंद करपाचो निर्णय इंडिगो कंपनीन घेतलो. फ्लायटांची इंजिनां बदलपाक हो ब्रेक घेतला म्हूण TTAGचो अध्यक्ष निलेश शहा सांगता. इंडिगोतल्या सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण रिपेरिंग जातकूच फ्लायटां परत सुरू. 17 जानेर ते 31 जानेर पर्यंत फ्लायटी बंद. From 15th January till most probably 30th January, these flights will be withdrawn on 8 to 9 flights, including जे international चालू केली अबू धाबी ती withdraw जाता. It's specifically because त्यांचे जे इंजिन असता PW इंजिन जे एअरक्राफ्ट आसा एअरबसा, that as per the rule, because ताका इंजिनान प्रॉब्लेम असतो, they have to go for replacing those engines. So त्यांचे टर्न बाय टर्न दिल्लो करपाक. So 40% of Indigo aircraft has those engines. So त्यांचा जो टर्न आयला, so almost एका बरोबर 30-40 एअरक्राफ्ट त्या इंजिन रिप्लेसमेंटाक वयतले की इंजिन ओव्हरहॉलाक वयतले, वॉट एवर वी से. सो बिकॉज ऑफ दॅट द एअरक्राफ्ट कमी जाला त्यांच्या कडेन. सो द सर्टन सेक्टर्स दे हॅड टू विड्रॉ. सो दिस आर द सेक्टर्स फ्यू दे हॅव विड्रॉन. बट दे आर इंडिगोचे ऑलरेडी दे हॅव टेकन फ्यू एअरक्राफ्ट ऑन वेट लिस्ट. So we may get those aircrafts on certain routes very soon. सध्या गोंयच्यान अमृतसर, भोपाळ, भुवनेश्वर विमानां वचचीं ना. दक्षिण भारतांतल्या कोइंबतूराकय जोडपी विमान सेवेक ब्रेक. देहरादून, पटना, रांची, वडोदरा, वाराणसी, विशाखापट्टणम वचपी फ्लायट बंद. मजगती कांय रुटांचेर भाड्यान फ्लायटां घेतल्यात म्हूण इंडिगोची सुत्रां सांगता. स्टुडंटा खातीर शिरीष कोकळकार.